शेप करून सगळ्यांना उपाय बिल्डिंग जाते त्यांच्या पंचायत रेल्वेने बिल्डिंग आताच्या घडी घालायचं फक्त वॉट डिसिजन पुढे proposal for the payment of the invoices of the Veritas legal firm 35 lakhs 39,000 towards the provisioning of the case. Cattle feed from the Maharashtra, purchase of the cattle feed from the MAIDC, the Maharashtra government undertaking. In the Maharashtra Agro Industry Development Corporation, cattle feed purchase त्यांच्याकडे direct government to government. There is an amendment to the Article 22 Schedule A1 of the Indian Stamp Act 1899 and the 4th of the Indian. It charges from the 1.5% to the 5% of the market value of the immovable property or the 0.5% to the 5% as the aggregated value of the shares issued to the allotted together with the consideration paid such as the transfer, whichever is the higher. Sale deduction. Immovable properties जो यहाँ पे है, the maximum up to the it is maximum cap on the stamp duty is ranging between the 5 crores to 25 crores. The minimum 5%. Minimum 5%. It is from the 1.5% to 5% for the immovable property, or from the 0.5% to 5% for the aggregate value of the shares. 0.5% to 5%. 0.5% to 5%. Aggregate. Goa Land Revenue Code Ordinance 2026. आता आम्ही मजे घर या स्कीमी खातीर ऑर्डिनन्स हाडटा, एका वर्सान ती स्कीम जी आमी ती वाडयता. Again for the Goa Legislative Diploma number 2017, पौंजच्या मजे घर या स्कीमी खातीर एका वर्साचें एक्सटेंशन दिता. The waiver of the construction एका वर्षाचं एक्सटेंशन दिला ते जानेवारी टू डिसेंबर सोपल्याला त्यांच्या पुढे मार्चात सोपताली. मार्चात सोपताले त्यांच्या फुडलो मार्च. Waiver of the construction completion occupancy fees towards the 544 tenement of the Goa Housing Board Vasco. The fees payment करपाचे आशिल्ल्या हाऊसिंग बोर्डा कडल्यान एका म्युनिसिपालिटीक ती वेवर दिला. हातूंतल्यान हाऊसिंग बोर्डाचो रेव्हेन्यू जो त्यांच्या कडल्यान येवपाचो तो येतलो. 544 लोकांनी हाऊसिंग बोर्डाक पेमेंट करपाक ते करतले. फक्त ऑक्युपन्सी वेवर केला. It is an 34,685 total. It is a long pending issue of 40 years again. तशाच पद्धतीने same. Altogether it is construction license आणि याच्यातून 51,58,000 जातात. Same 545 खंय ते वास्को एक्झॅक्टली. वास्को टर्नामेंट कडे हाऊसिंग बोर्डाचे MP हितून पडटा ते वाडी दाबोली मतदारसंघ. दाबोली म्हणटात. Yes, thank you. सेम 39A चे अंतर्गत झोन चेंजिंगाचे तुमचे मतदारसंघा पावला 80,926 स्क्वेअर मीटर आहे. 39A माझ्या मतदारसंघातला हा पहिली ऑलरेडी आज हांवें स्टार्ट उलयला ते जावचें ना. हांवें सांगला कारण तेंच्यांनी पळयला काय ना तें म्हाका खबर ना. दॅट इज अ व्हॅली एक्चुअली. इट इज जस्ट क्लोज टू द आत्ता मिनिस्टरांनी उलयला आणि फाल्यां भितर प्रोविजन सुद्दां मेकळाव करता. सेम एक मिनिट LPG आणि ह्या हेचेर इट इज एन जस्ट सगळ्या पब्लिकाकूय तुमच्या मार्फत कळचें म्हणून हांव मुद्दामून सांगपाक सोदतां की LPG डॉमेस्टीक खंयसरूच शॉर्टेज ना. लोकांनी कोणीच घरात आपल्या 2 एडिशनल सिलिंडर बी व्हरून दवरचे न्ही. ओके, व्यवस्थीत रित्या LPG सिलिंडर्स ह्या डॉमेस्टिका खातीर मेंटेन जाता. फॉर द कमर्शियल पर्पज 20% तांकां ऑलरेडी एलोकेट केल्ले. तांच्यांनी PNG हेच्या खातीर गॅस कनेक्शन एप्लाय करचें. तांकां एडिशनल 20 ताज्या उपरांत मेळपाक सुरवात जातली. त्या ती सगळ्या कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटाक हांव सांगता की तेंच्यांनी कमर्शियलाक एप्लाय करा.
फाल्यांच्यान त्यांचो कोटा 40% पावता आनी तांकां स्मूथली सप्लाय सगळ्यांक जातली. तिसरी गजाल, ओगीच पेट्रोल पंपाचेर 1 किलोमिटरच्यो लायन आयज दिसता. गोंयांत पेट्रोलाची शॉर्टेज बिलकुल ना. गोंयांत जितको 8 दिसां खातीर पेट्रोलाचो कोटा जितको जायो तितको एवेलेबल आसा आनी फुडलो जो आहा पळय मेंटेन जातलो. आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाच्या बरोबर कॉर्डिनेशनान आसा कंटिन्युअसली आनी म्हाका दिसता फुडल्या 8 दिसांच्या भितर बाकीचो उरलेलो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. ताज्या खातीर ओगीच आपल्यो टाकयो फूल करपा खातीर आनी ती कॅन घेवन लोकांनी वचून गॅस पंपाचेर हेजेर उबे रावपाची मोठी गरज गॅसाचो आसा. प्रॉब्लेम कितें जाला की डीलर्स ते डीलर्स परत एकदा सर्वीस सांगता. दिना आनी ते आयका. दाखयता ऑफिसा कडेन. आयकात सगळ्या डिलर्सान आमचो सेक्रेटरी सिव्हिल सप्लाय मिस्टर गडकर ही पर्सनली मॉनिटरींग. जर कोणाक तशी कंप्लेन सुद्दां आसत जाल्यार तेंच्यांनी गडकरा कडेन डायरेक्ट कंप्लेनूय केल्यार जाता. पर्सनली मॉनिटर करता आनी तेंचें बुकींग केल्या उपरांत 25 दिसांच्या भितर 15 दिसांच्या भितर तांकां दिवपाक जाय. तो 15 तांच्यांनी दिसांच्या शॉपार जर एंटरटेन करप बंद केलें न्ही जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व तो जाता. करपाक लायता. Yes. सीएम फोंडा पोटनिवडणुकीत मंत्री फोंडा पोट निवडणुकेक भारतीय जनता पार्टी सिरियसली इलेक्शनान आसा. त्या खातीर आमी इलेक्शन 100% जिखतले. ताज्या उपरांत पोर्टफोलिओ एक रेकॉर्ड आसा. तो पोर्टफोलिओ ऑटोमॅटिकली भरतलो. तो इलेक्शना खातीर दवरला आमी. सीएम एकच मिनिट. हांवें सांगलां की मिनिस्टर पद जी भरपाक जाय ती भरतले. सीएम एकदा प्रेस ब्रिफिंगांत सांगलेलें जे 39A च्या अंतर्गत जे कन्वर्शन जाता तुमच्या सहमतीन जाता सीएम ते